नमस्कार. फादर फ्रेडी द कोस्ता हाका आमी जायत्या कारणा खातीर वळखता. ह्या 20 जुलयाक ताचो 72वो जल्मदीस. कोंकणी खातीर पोट तिडकीन वावरून फकत 50 वर्सांचे पिरायेर देवादीन जाल्ल्या आमच्या इश्टाक श्रद्धांजली ओंपूंक हें खास उलोवप तुमचे खातीर. आमचो इश्ट आर.जे. रॉकवाज हाणें ही संद उपलब्ध करून दिल्ले खातीर ताकाय दिनवास. तर आयकात कोंकणी उलय लंडन फुलय ही आवाज 99.8 सावथहॅम्प्टन UK रेडिओ कार्यावळींत कोंकणी भाशेचें चकचकते नखेत्र फादर फ्रेडी सादर करता विन्सी क्वाद्रूस. कोंकणी मळार भोव करून डायसिजन पाद्रींचें खूब योगदान आसा. तातूंतलो एक जावन आसा फादर फ्रेडीचे द कोस्ता. तो एक असाधारण आनी उमेदी पाद्री आशिल्लो. ताणें धर्मीक मळार अध्यात्मीक वावरा बरोबर समाजीक पत्रकारिता आनी संस्कृतीक मळार खूब वावर केलो. कोंकणी साहित्याक, तियात्राक, मांडो आनी कांताराच्या मळार दिल्लें ताचें योगदान तोखणाय पात्र आसा. तो फक्त एक पाद्री म्हूण न्हय तर एक कलाकार आनी पत्रकार म्हणूनय आमची इश्टागत आशिल्ली. ताणें उजवाडायिल्ल्या गोंयचो आवाज दिसाळ्याक रिपोर्टर कसो वावरूंक भाग मेळ्ळें तेन्ना थावन हांव ताका लागींच्यान वळखूंक पावलो. ते आदीं आमी दालगाद कोंकणी अकादमी खातीर सांगाता आयिल्ले. फादर फ्रेडी एक निश्ठावान कोंकणी मोगी हेंच म्हाका थावे जालें. फादर फ्रेडीचो जल्म जुलयाचे 20 1953 वर्सा साश्टीच्या वार्का गांवांत जालो. ताच्या बापायचें नांव मान्युएल जोआंव द कोस्ता आनी आवयचें नांव सेराफिना द सिल्वा. आपलें मुळावें शिक्षण गांवच्या स्कुलांत करून ताणें तरणेच पिरायेर पाद्रीपणाचें शिकप करूंक सालिगांवचे सेमिनारींत प्रवेश घेतलो. थंयच ताका कोंकणीचो मोग आसा हाचो दिश्टावो जालो. तो पत्रां मासिकांचेर बरोवंक लागलो. ओ हेराल्ड, उजवाड ह्या दिसाळ्यांचेर आनी वोवड्यांचो इश्ट दर म्हयन्याची रोटी ह्या नेमाळ्यांचेर ताचें बरोवप वाचूंक मेळटालें. थंयचें शिकप जातकच पाद्रीपणाचें फुडलें शिकप करूंक तो रायतूरचे सेमिनारींत भितर सरलो. ताणें आपलें बरोवप चालूच दवरलें आनी स्वताक शाबासकी मेळोवन घेतली. 1976 वर्सा ताणें पाद्रीपणाची मागणी घेतली. तियात्र मळार योगदान. रायतूरचे सेमिनारींत आसतना फादर फ्रेडीन 5 तियात्र बरोवन माचयेर हाडले. ते अशे: लिपलोलो गूट, म्हाका बोगोस, पोल की सत्या, ही म्हजी चूक आनी अनीत. ह्या तियात्रांनी ताणें अभिनय लेगीत केलो. त्या काळार ताचो फामाद तियात्र आशिल्लो अनीत. आपूण वावुरतल्या फिरगोजांतल्या तरणाट्याक घेवन ताणें हो तियात्र दाखयलो. इतल्याचेरूच तो थांबलो ना. ह्या तियात्राचें ताणें पुस्तक लेगीत छापलें. तेन्ना हेर कलाकारांक हो तियात्र माचयेर हाडूंक आयतीच संद मेळ्ळी. ताचो बापूय एक तियात्रीस आशिल्ल्यान घडये ताच्या रगतांत तियात्रीसपण रिगलें आसत. वेवसायीक मळार फादरान बरोवन माचयेर दाखयल्ले हेर तियात्र जावन आसात दोशा, गराबो, उठ गोंयकारा, खाता पिता देव दिता, नीज मोग आनी गोंयचो आवाज. ह्या काळांत 1979 वर्सा माचयेर हाडिल्लो ताचो तियात्र नीज मोग खूब गाजलो. ते तियात्रांतलीं कांतारां खूब फामाद आसलीं. तातूंतलीं कांतारां आनी कांय भागूय तियात्राचे शैलीन घालून 1981 वर्सा ताणें त्याच नांवान कॅसेट निर्माण केली. एक अंकी नाटकुल्या मळार. फादर फ्रेडी सालिगांव सेमिनारींत शिकयतना भुरग्यांक कले कडेन ओडून हाडटालो. तातूंतल्यानूच ताची एक अंकी नाटकुलीं जल्मांत आयलीं. ताणें बाप्पा सांखळेंतल्यान कांय नाटकुलीं बरयलीं आनी तांकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. बाप्पा बारेन वता, बाप्पा मंत्री जाता, बाप्पाक सोर्त फुट्टा, बाप्पा शाणो जाता, बाप्पा स्मगलर जाता. ही ताची
सगळीं नाटकुलीं बाप्पाची नाडपेन्नां ह्या माताळ्या खाला गोवा कोंकणी अकादमीन उजवाडा हाडल्यांत. ताणें बरयल्लीं हेर नाटकुलीं म्हळ्यार पाद्री जुजेवाज, शंभू पसरकार, खरेलो पाद्री, बदल, शिकपाचें मोल, जेजूचे कश्ट, वाट आनी खरी नातालां. अतिप्रेमी संस्था. कोंकणी राजभास चळवळींत फादर फ्रेडीचो सहभाग आशिल्लो. आपल्या बरपांनी ताणें कोंकणी सदांच पाठिंबो दिल्लो. पूण जेन्ना कोंकणी राजभास कायदो पास जालो तेन्ना रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत कांयच स्थान दिवंक ना म्हूण तो बेजार जालो. मुखावेल्या काळांत रोमी लिपी सांठली, बरोवपी ना नपयत जातले अशी भिरांत ताका खावंक लागली. अशे अवस्थेंत रोमी लिपीचे कांय म्हालगडे तालगत कोंकणी अकादमी स्थापन करचो प्रस्ताव घेवन ताचे फुड्यांत आयले आनी ताणें रोखडीच सहमती दाखयली. 1988 वर्सा तालगत कोंकणी अकादमी घडली आनी हे ताचे अतिप्रेमी संस्थेचो तो पयलो अध्यक्ष जालो. म्हणून अकादमी ताचो जल्मदीस उगडास दीस म्हूण मनयता. गुलाब मासीक आनी छापखानो. 1983 वर्सा फादर फ्रेडीन गुलाब हे रोमी लिपींतलें कोंकणी म्हयनाळें स्थापन केलें आनी कोंकणी बरोवप्यांक फुडें येवंक संद निर्माण केली. ह्या मासिका वरवीं ताणें कोंकणीच्या साहित्याचीच न्हय तर कोंकणी संस्कृताय, दायज आनी परंपरा सांबाळून उरची म्हूण पावलां मारलीं. पयलीं कांय वर्सां हें मासीक दुसऱ्याच्या छापखान्यांतल्यान छापलें, पूण काळ वता तसो गुलाबाची लोकप्रियता वाडिल्ल्यान हें मासीक छापून हाडूंक ताणें न्यू एज प्रिंटर्स छापखानो स्थापलो. गुलाबा शिवाय ह्या छापखान्यांतल्यान ताणें आपलें तशेंच हेरांचें जायतें कोंकणी साहित्य छापून हाडलें. गुलाब पुरस्कारूय स्थापन केले. रोमी कोंकणीक अदीक नेट दिवंक ताणें 1989 वर्सा गोंयचो आवाज हें रोमी कोंकणी दिसाळें सुरू केलें. तें थोडोच तेंप चल्लें खरें, पूण नांव दवरून गेलें. ताच्या मरणा उपरांत ताच्या घरच्यांनी न्यू एज प्रिंटर्स छापखानो गोंयचे आर्कडायसिसीक भेटयलो. संगीताच्या मळार. फादर फ्रेडी एक आयामी पाद्री आशिल्लो. ताणें तियात्र, साहित्य आनी संस्कृतीक वावरा बरोबर गोंयच्या गीत संगीत मळाचेरूय वावर केलो. 1980 वर्सा गोंयचें गीत, 1982 वर्सा गोंयचो मांडो आनी गोंयची लोकगितां, 1984 वर्सा आमी कुणबी गोंयचे ह्यो गितां कॅसेटी निर्माण केल्यो. ह्यो ताच्यो गितां कॅसेटी उपरांत सीडी रुपांत निर्माण जाल्यो. ह्या संगीत आल्बमांतलीं गितां आयज पासून आकाशवाणीचेर आयकूंक मेळटात. हे शिवाय मादर तेरेसा, येवकार, गोंयचो साहेब आनी जिवीत हे काताराचे ऑडियो आल्बमूय ताणें निर्माण केल्यात. फादर फ्रेडी अमर जाला. फादर फ्रेडी 2004 वर्सा 50 वर्सांचे तरणेच पिरायेर देवादीन जालो खरो, पूण आजून जीव आसा, कित्याक ताच्या अमर कर्तृत्वाची समाजान दखल घेतल्या. बांबोळे महामार्गार फुलांचो कुरीस उबो आसा. ताचे फाटल्यान एक व्हड देवस्थान बांदपाचें काम फादर फ्रेडीच्या हातांतल्यान घडलें. थंय सर्व धर्म समभाव हाचें दर्शन जाता तें फादर फ्रेडीक लागून. फादर फ्रेडीन सालिगांवचे सेमिनारींत शिक्षक म्हूण वावुरतना साबार तरणाट्या सेमिनारिस्तांच्या काळजांनी कोंकणीचो मोग किल्लायलो. हे खातीर ताचो सदांच ते उगडास काडटात. ताणें स्थापन केल्ल्या न्यू एज प्रिंटर्स छापखान्याक आयज 25 वर्सां व्हरतात आनी तो जरी ताच्या मरणा उपरांत गोंयचे डायसिसी कडेन दिलो तरी ताच्या पुतळ्याची थंय भेट जाता. ताच्या वावराक मान दिवंक ताच्या गांवांत इगर्जेच्या बाजूक तावन ताच्या घरा कडेन वतल्या रस्त्याक फादर फ्रेडीचे द कोस्ता रोड अशें नांव दिल्लें आसा. ताच्या नांवान फादर फ्रेडीचे द कोस्ता मेमोरियल ट्रस्ट स्थापिल्लो आसा. दालगाद कोंकणी अकादमीन ताच्या नांवान पत्रकारिता पुरस्कार स्थापन केल्लो आसा आनी ताचो
वर्साच्या वर्साक ताच्या जल्म दिसा उगडास दीस मनयता. ताच्या मानाक फादर मानुएल गोम्स हाणें बरयल्लें कोंकणी बागेंतलें परमळीत फूल पाद्री फ्रेडी हें पुस्तकूय अकादमीन उजवाडायलां. ताच्या साहित्यांतल्यान, तियात्रांतल्यान, एक अंकींतल्यान, गितां मांडांतल्यान, धर्मीक वावरांतल्यान तो आजुनूय जीव आसा आनी सदांकाळ अमर उरतलो. सोंपयतना फादर फ्रेडी 17 मायाची 2004 वर्सा कर्नाटकांतल्या हावेरी वाठारांत एका मारेकार अपघातांत देवादीन जालो. ही बातमी जेन्ना गोंयांत पावली तेन्ना कोणाकूय सत दिसलें ना. हांवूय गडबडलो आनी उणेंच 4 जाणांक फोन करून बातमेची खात्री केली. 5 दीस आदीं आमी पणजे भेटिल्ले कोंकणी खातीर आनी दालगाद कोंकणी अकादमी खातीर नव्या विचारान आनी नव्या हावेसान फुडें वचपाचो निर्धार केल्लो. रोमी कोंकणी सांडत वता ताका दिगी दिवन अकार्यक्षम जाल्ल्या बरोवप्यांक परतून जागोवचे आनी एकूण कोंकणीची सेवा करची असो ताचो हवेस अर्द्यारूच उरलो. पूण उपरांत दालगाद कोंकणी अकादमीक सरकारी अनुदान फावो जाल्ल्यान फादर फ्रेडीचें सपन यशाक पावूंक सुरू जालें. आयज दालगाद कोंकणी अकादमी हिचें नांव गोंयभर फांकारलें जाल्यार ताचे बरोबर फादर फ्रेडीचेंय नांव जुळिल्लें आसा. कोंकणी भाशेच्या ह्या चकचकत्या नखेत्राक आयज ताच्या 72व्या जल्मदिसाक आमची भावपूर्ण श्रद्धांजली. देव बरें करूं.